पास्कांचो 6वो आयतार. जुवावाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. अध्याय 15 वळी 9 ते 17. जेजून आपल्या शिसांक म्हटले, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो केला. म्हज्या मोगांत रावात. हांवें म्हज्या बापाच्यो आज्ञा सांबाळल्यात आनी ताच्या मोगांत हांव आसा. तशेंच तुमी म्हज्यो आज्ञा सांबाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजी कुशी तुमचे सवय आसचे खातीर आनी तुमची कुशळकाय पूर्ण जावची पासत हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात. म्हजी आज्ञा ही, हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. कोणे जर आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिलो हाचे परस व्हडलो मोग ना. हांव फरमायतां तें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट. ह्या फुडें हांव तुमकां चाकर म्हणचो ना, कित्याक आपलो धोनी कितें करता तें चाकर नकळो. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापा कडचें हांवें आयकलां तितलेंय हांवें तुमकां कळयलां. तुमी म्हाका वेंचून काडूंक ना, पूण हांवें तुमकां वेंचून काडल्यान आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्यान की तुमी वेचें आनी फळां दिवची, तोखतात तसलीं फळां. अशें म्हजे नांवी बापा कडेन तुमी मागतात तितलेंय तो तुमकां दितलो. ही म्हजी आज्ञा तुमकां, एकामेकाचो मोग करात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणली तुका क्रिस्ता. निया प्रितीच्या भावा भयणांनो, आयज पास्कांच्या काळाचो 6वो आयतार. जेजू देवाचो पूत बापाच्या मोगाचो खोल अनुभव आमकां दिवंक आयलो. बाप आपलो मोग करता तसोच जेजून ह्या संवसारांत येवन आमचो मोग केलो. क्रुसाचेर मरून पासून बापाचो मोग ताणें मनशांक वाटलो आनी तशेंच करूंक आमकां ताणें आज्ञा दिली. जेजून आमकां आपल्या शिसांक दिलोलो मोगाचे आज्ञेचे आयज आमी नियाळ करुया. आमच्या सेवा धर्माचो विशय हो जावन आसा, हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. आमकां जाय हे भाशेन न्हय, पूण जेजून आमचो मोग केला ते भाशेन एकामेकाचो करूंक आमकां देवाची कृपा मागुया. आमेन.